नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब वाहिनीसान हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचो कोंकणी परमळ हे आमगेल कार्यक्रमाक आज हांगा सोयरे म्हणून उपस्थित आसाची होन्नावर करकीचे श्रीमती गायत्री गणपती पै. नमस्कार, तुमक हे कार्यक्रमाक स्वागत. नमस्कार. तर हांगेल आज एक विशेष आम्ही मुलाखत घेवचे कारण आसा. हांव तांगेल तुमकां परिचय करून दिता आनी तात नंतर आमी तुमगेल्या उलोवच्या सुरू करपाचे. तर हांगेल होन्नावरान पेट्रोल पंप आसा. साधारण 36 वर्षां धन तांणी पेट्रोल पंप चलयते आसाचे. आतांच्या दिवसांत बायल सर्व क्षेत्रांत उच्च पदार आसाचे. जाल्यार तांणी सूर केले तेन्ना हाता बोटार मॅचितले बायल आशिल्ले, ते बी उत्तर कन्नडांत. आणि लग्न जाले भितर एक वर्सा भितर अनाहुत जावन तांगेले यजमान सर्गोस्त जाले. संसाराची जबाबदारी तांगेचेर आयली. ती तांणी धैर्यान पूर्ण करून आज एक बरे रितीन पेट्रोल पंप चलयत आसात आणि एक समाजाक उदाहरण जावन राबिल आसात. तांगेल धैर्याची, कष्टाची आणि आम्ही तांगेले एक विशेष केलेली प्रयत्नाची काणी तांगेल्या उलोवन कळून घेव्या. तर तुमकां अनेक पण स्वागत. तुमगेल जन्म बैंदुरान जाल्लो, ते नायकन कट्टे. 10 जण भावंड आणि कडी लग्नानंतर तुम्ही होन्नावर आयले. तर तुमगेल सानपण कशी आशिल्ले? सानपण बारी सुकार आशिल्लें. म्हळ्यार म्हाका हें आशिल्लें थंय. म्हळ्यार मालगड अन्न गेलो तो बिजनेसा खातीर धारवाड गेलो. त्यानंतर 5 हांव 2 भयणी 17 वर्स भितर लग्न केलें. आनी म्हगेलें की व्हडले बेगीन तितलें हें नाशिल्लें ती. हांव भयंकर चुरक आशिल्लें. म्हगेलो बापूय लँडलॉर्ड एग्रीकल्चर. ते वसुली गिसुली म्हगेलो बापूय म्हाका आपोवन व्हरता आशिल्लो. धैर्य शिका, हिक्का बेगीन मुखार हाडटा. ल्हानपणांतल्यान खंय की तुमगेल्या आंगांत आशिल्लें तें घातलें. तेन्ना हांव वसुली बिसुली वता आशिल्ली. घरांत किराणी अंगड बाबान केल्ली, थंय बी चलयत आशिल्ली. ते बेगीन धैर्य आशिल्लें म्हाका. धैर्य आशिल्लें ते कळच. पण आतांच तुमगे कामां वयलें जाल्यार एक पेट्रोल पंप चलोवचें म्हळ्यार त्या क्षेत्रांतले आमकां माहिती नॉलेज जावका. ते कसो की म्हाका बी मस्त ना ते डेन्सिटी पळोवचे हे. तर ते तुमी कशी शिकले? ते म्हळ्यार म्हाका 87 म्हगेलो माव 2 वर्स चलयलो. ताजेच्यान जालें ना आनी थोड्या लोकांक ताका चलोवचें दी म्हणून पळोव. आनी तुजेच्यान जायना म्हणून सांगलें जाल्यार म्हाका एक मनीस व्यंकटेश पै म्हणून गेलो. आमगे अगदी खास आशिल्लो तो. ताणें बंदरा गेलो तेन्ना म्हाका आपोवन सांगलें, गायत्री तुमगेलो पंप चलोवचें दिता खंय. तुगे चेले 5 वर्सां तितले आता आनी 25 वर्सां तुगे चेले दिता वापस. एक फावटी बिजनेस काडून घेतलो तें गेलें ना. तूं कितें प्रयत्न करचें ना म्हणून ताणें म्हाका मात्ते घालें. सरलो तो पुरो. कडेर हांव घरा येवन बेगीन मावालें डिस्कस केलें. तुजें जावचें ना तें पेट्रोल बंक तो अशें म्हणलें. हांव म्हगेल्या होडाणा फोन केलो. तुगेलें म्हण्णो गो, हांव मी कसं करचें जाता. तांगेलें म्हूण मस्त जालें पयशे म्हाका भावाले अण्णाले. म्हयन फाटीन 2 भाव. कडेर हांवें म्हगेलें जाता की पुरुशोत्तम भट म्हणलें दाखयलें. म्हळ्यार हांव वचून बस कामणी केल्या कशें अशें जाता. तो म्हणलो दैवा भल मस्त आसा. तुका मात्ते बेगीन त्रास जाता पण तूं चलयता. एक पंप न्हय आनी एक पंपूय करचें शकता तूं. बिल्डींग बी बांदचें शकता. तितलें तुका हें आसा. तूं कर येत म्हण तेन्ना काण जालें. कडेन हांव धैर्य आयलें. धाकलो बाबा बी आपयसलें. मावालें सांगलें हांव बसता फाल्यांच्यान. एक 8 दीस पळोव बसून पळय तूं म्हणालें. 8 दिसांत आमकां चिमणे तेल बी आशिल्लें. आवड तूं बरेल दिसा दिवका फायर प्रायस शॉपाक. ते बी बिल करचें, इजला बिल करचें. ते पुरा पश्ट शिकली. कडेन ಒಟ್ಟು शिकली. तेन्ना डेन्सिटी ना कायदो कानून ना. डायरेक्ट दिला जाल्यार पंप स्टॅम्पिंग मात्र हें आशिल्लें. ते सकट शिकली बरें जावन. एक म्हयने नंतर बेगीन मावांक एक दोगलोकान नाका आशिल्लें सान फ्राय. आनी कोणें बायल मनशां बसनाची. बस शिकस की मात्ते घालें. मावान हांव बशिल्लें न्हय पार्टनरशीप ताका दिल्या तिगेले घोवाले. तीच जावन बसले. तिगेले आवयल तांकां पुरो आवय घरचा सकास. हांव कसो न्ही म्हणून जायना. वयल्यान हांव उरता थंय. धैर्याक तिका हांव सांगात उरता. पूण अशें म्हणलें हांव बरे रितीन चलयलें.
म्हळ्यार एक मन केल्यार बायल काही बरे काम करू शकताशे. हे एक तुमगेलें उदाहरण. आत पळय, आतां आमी कसले व्यवहार करता लागी ऑनलायन पेमेंट आसा, इझी जाता. पण ते पंपाचे कॅश ओट्ट जाता ती नंतर ते एक बँका किंवा खंय भरका ते व्यवहार तुम्ही कशी सांग. ते हांव रात्री घर बसून डिनोमिनेशन पुरा टेन्स तेन्ना बोटी चले न्ही का पैसा पाचा रात्री बसून पुरा डिनोमिनेशन करून बरोवन दवरत आशिल्ले. आमगेले येद्राकच घरा येद्राक सिंडिकेट बँक आशिल्ले. तो मॅनेजर बी म्हाका अगदी जावक आशिल्लो मनीस. ताणें बी मस्त सहकार केलो म्हाका. थंय वचून हांव डीडी काडची की कॅश भरची की वट्ट करून येता आशिल्लें. हांव बी सांगात उरता आशिल्लें. ते बी शिकले. आतां बरें पुरा हे न्ही ऑनलायन नाही वचून संत करता. आणि आत पळय हे कसं जाता, तुमगेलें शिक्षण बी SSLC का. सो ते कन्नड एक येता पण इंग्लिश येना. किंवा शिक्षण आमी कितें घेवचें की मुखार व्यवहारात जावका बरें ज्ञान मेळटा. तुमगेलें ते शिक्षण बी कमी आशिल्लें ताज्यान कसो तोंदर जाल्ले. तोंदर म्हळ्यार इंडियन ऑयलाचे ऑफिसरान आयल्यार बेगीन ताणें इंग्लीश उलोवचें. हांव थोडें हिंदीन उलयत आशिल्लें, थोडें थोडें आशिल्लें. आनी म्हाका जावकाल तशें हांव उलयत आशिल्ली तांकां जावकाल तांणी एडजस्ट करून गेले. बाक्यान ती हुशार आसा, ऑनेस्टी आसा, करचें सकता म्हणून तांणी बी म्हाका मस्त हे केलें. कसांनी एक तोंदर केलें ना. खंयचे रीती हांव चुकल ती हांगा चुकलें तूं फाल्यांच्यान समकोन घे इतलेंच DMनांनी सांगचें आशिल्लें. एक बायल मनीस चलयता तुगेलें सकट आयकून म्हाका बारीक खूश जाली. बरें करून चलय, आमगेलें सहकार आसा तुका. सपोर्ट मस्त केलो तांणी इंडियन ऑयलान. मेरी खंयचे काम करता लागी करीत धैर्यान वातावरणांतलो सपोर्ट जावप हे जे तुम्ही सांगले. आतां पळय तुमगेले पेट्रोल पंपार दुसरे गांवांसान गाडी येवचे ते आसा. तर एक कसले झगडे जाले, कसले एक वाद जाले रे, ते सॉल्व करच्यात तुमकां जाता आशिल्लें की तुमी आनी कोणा आपय ना ना हांव वता आशिल्लें. इमर्जन्सी जाली तितून सॉल्व करची पडटा. तांणी उरलेले टायप कशी वचका तशी कारण आमगेलो कायदो कसलो आसा. 5 लिटर मापून दाखोवचें, करचें, हें करचें ना. घालतना डिझल पडले बॉयसान पाडले म्हळ्यार कसं करता तुमकां सांगा. 5 पॉयंट घालवे तुमकां अशें म्हणून ते नाका म्हणटा तशें. एकोण ते वेळ जालें ना कडेन म्हाका सपोर्टीव 2 लोक आशिल्ले, अरुण प्रभू, काशी प्रभू. तांणी पुरा फोन केला येता आशिल्ले. तांणी समजून सांगता त्या वेळ जालें ना पोलीस स्टेशन डायरेक्ट. नाही आजच्या दिवसांतू आम्ही असल कसले करता लागी ताका एक मॅनेजमेंट कोर्स के हे प्रत्येकाक एक कोर्स केले आणि थंय तांणी शिकयता हे सिच्युएशन आयल्या कसं करप. तुम्ही प्रत्येक सिच्युएशन शिकत गेले. चित्र हांव शिकत या तुमगेले व्यवहारा वर्षी शिक्षण बी चालू आशिल्लें अशें म्हणीत. तर आज तशीच तुम्ही एक थोडे वर्सान 24 तास चलचा अशी एक पंप करकींत घाला. ते विचार कशे येयले तुमकां. विचार म्हळ्यार एक पेटी नाईट एम्ब्युलन्स डिझल ना जालें 92 तेन्ना आमगेले 2 लोक एम्ब्युलन्स घेवन घर आयल्यात. डिझल ना, एक चेडो आराम ना, मणिपाल व्हरता आसाची. तुमगेले निमित्त एक चेडो वांचो आनी ते डिझल दिया. मावान म्हळें जायना, ती बायल मनीस येवूं जायना. तेन्ना हांव बायक बी केलें मावान म्हाका. बायक घेवन हांव वचून दिलें ना हांव वता. चेडो आराम ना म्हळ्यार दिवपाची. फाल्यां आमगेले चेडा नच जाल्यार डिझल दिवन आयली. तशी 2 दिसांनी मामाले थंय सांगलें चेडो वांटलें. मणिपाल वचो रे डिझल पूर जालें आमकां, तुमी दिली निमित्त. चेडो वांटलें. तेन्ना मावान म्हगेलें कसं होय म्हाकाय एक पेटी एजन्सी लायन दांडेली घेवन गेलें तेन्ना नाईट डिझल ना जावन हांव सकाळ पर्यंत बस आयलें. मस्त बेजार दिसता म्हाका. आमकां जाल्ला रे देवा दयेन रोड सायडाक एक जाग घेवन 24 hours कर काम म्हण एक विचार आसा म्हाका. तूं करूं शकता अशें म्हणलेलें. मात्ते अशें देखून 97 एक कंपनी थाकून एक लेटर आयलें. तुमी हायवे जाग घेतला रे, तुमकां विजन 2000 स्कीम आयला. तांत ಒಟ್ಟು आमी कर दिताची जाग घेवन तुमी लिजा आमकां दिवका. तेन्ना मावाल हुडगा येवन हांव बरोवन दिलें. हांव 24 hours करता दिला रे. आणि त्या प्रकार जाग घेवन पिचिंग बांदून ते पिचिंग दितना एक 2 लोकांना बेगीन मस्त त्रास दिल्लो. आजूबाजू लोकांकड लावन हांव कड्यार डिसीले गेली, NOC घेवकाने SP ले गेली. चीफ बेशिलो ताणें मस्त सपोर्ट केलो लेडी.
सपोर्ट पोलीस रब्बन हांव पिचिंग केल्लें आनीक एक केवेट बी हाडयले आजू बाजून फाल्यां स्टे येवचें ना म्हूण ते मस्त स्ट्रगल करून चालू केलो पंप म्हगे मेरी एक कसकी स्ट्रगल केल्यार बी ते जर सक्सेस झाले ते दिसना कधी त्रास दिसना तशी आता आणि खंयची अशी तुमकां याद आसले तुमी करता म्हणून इच्छा केला आणि ते त्रास जावन कंप्लीट जाले अशें कसले हांगा बी चलयतना एक मस्त लोकांनी सपोर्ट केला आमचे गेल्यानी अणू प्रभू काशी प्रभू आमचे गेले तेन्ना हांव हांगा पंप करतना बी करतना म्हाका त्रास दिलो विद्याधीराज स्वामी आमी गेले वखण मठ स्वामी अनावर आयले तो वचून सांगले अशें म्हाका बेगीन लोक त्रास दिता सांग तांणी युवा येणी लोकां आपण पळ रे सपोर्ट करा रे बायल मनीस ती म्हणलेलें आसा तांणी बी म्हाका सपोर्ट केला पण इतरे लोकांनी बी मस्त सपोर्ट केला एकलो लॉयर खंय तो म्हाका गोपना ट्रेनीच्या पायी पयले दिवस बेगीन ताणें गलाट केलो येवन गेलो तेन्ना हांव विचारता तूं एज्युकेटेड जन तुवें अशी लोकां उठकी आसल्यार कशी म्हणून बेगीन हांव बी मस्त रवडीजम केल्ले ते भिलना खंयचेका भिलना लोकांनी बी कडेन म्हाका सपोर्ट केलो म्हगेले भावानी भयण्या बामणान मागीर म्हाका दुडवा त्रास जाले तेन्ना हेवी लागून तांणी मस्त म्हाका हेल्प केलें वय तर आतां पळय तुमी पंप चलयताची ताका म्हाका दिसता घरांतले काम ते पंपाक तुमकां वेळ जायची कश्टची जाल्यार तांतू एक तुमकां कसले एक हव्यास असले की तुमी आतां कार चलयताची बाईक चलयता ते हव्यासान शिकील की गरज म्हणून शिकिल्ले म्हणल्यार मावान जेवण स्कूटी हे केले बूक केले तेन्ना म्हण स्कूटी बेचून जायना हांव बेगीन हेवी अशें हांव कॅनोटीक घेतला हें करता म्हणून आमगेले पंपार एक सानी चल्ल आशिल्लो प्रकाश म्हणून ताणें म्हाका सायकल शिकोवन कॅनोटीक कोंड शिकयलें हय आमेल आवयल गेलो बेगीन सायकल मारता आशिल्ली थंय बी बेगीन धाडशी आशिल्ली हांव कळ्ळें तानंतर शिकली तानंतर हांव कार शिकतकी म्हळ्यार ते बी शिकयलें सोयरीकेच मस्त करता म्हाका एक हॉबी म्हळ्यार म्हगेले रिलेशना पळय चिली बरे कडेन पडका येवची चिली बऱ्यो उरपाची अशी म्हगेलें हें तेजेन म्हगेले भयण्याल चेडवां भावाल चेडवां इतरे जातीचे बी हांव केले टायल फॅक्टरी चाकनीक केलेले चेडवाळ जावन बरें करून आसा तसले पळोवन दिव पळोवचे सारते तेज्या भायर रांदपाचें मस्त लोणचें करचें हापळ करचें वडी करचें वेळ मेळटा की तांतू मातशी घर करून घेतलें हांवें मदें मदें उठून वचून करतशी पयलें आतां हांव सकाळींच रांदपांत उरता दनपार 4 घंटे तुमकां तुमगेले पूत सपोर्ट असो म्हाका तो करता पंपारी कसं नाही तागेले चुकील आसल्यार वचून पळयता करता धरता तांकां म्हळ्यार बेगीन भंय उरका म्हूण स्टाफांक हांव मातसो प्रीत करता तांकां जाल्यार मुगेल हाका तांणी एक्टीव जावन सम काम करता खंयचें नेग्लेक्ट करचें ना आमगेले कसर कायदेशीर ते बूट की कॅप की युनिफॉर्म की तांणी रेडी उरका एनी टायम आयले बी कस्टमरांक बरें हें करता ताणें तसो हांव पळयत उरता घरा कडेन सीसी कॅमेरा बी घालून घेतला हांवें पळयता आनी हांगा जावन येता अशें मेरी दोन्ही वेळ पायशे आता तुमगेले पेट्रोल पंपाक 50 वर्ष जाली म्हणून एक गेली वर्स की त्याच्या पहिले तुमकां इंडियन ऑइल चेअरमना कडसान एक सन्मान सत्कार केलो तर तेन्नाची तुमगेली भावना कसं आशिल्ली कसं दिसलें तुमकां भारी खूश जालें म्हाका म्हळ्यार म्हगेले भाव भयणी जो थोडे लोक म्हाका जावं कशें म्हणटा तशें तूं इतले हेवी रात्री वरेक येवन गाडी मारनी 2 घंटे रात्री येवन पयशे घेवन वचचे करचे हन्नावर गरज आसली तेन्ना एक बायल मनशान करका म्हळ्यार हे तुगेलाक मस्त दिवका आमी तुमगे खरें आयोशीच्यान तुमकां एवॉर्ड दिवका आशिल्लें कितें दिलें ना म्हणून विचारता आशिल्लें तांगेल खूश ती हांव सांगचें जाता जाल्यार म्हाका खूश मस्त आसा हे म्हाका फोन येयले भितर म्हाका मस्त खूश जालें म्हगे पुत्ताक नात्रां वरेकच हांव मान केलें सार्थक जालें म्हूण दिसलें म्हाका चेअरमॅन श्रीकांत वैद्य म्हणलें ना म्हाका दिल्लें खुशी आसा जावं आतां वरक तुमी तुमगेले ते पयले पंपारी सुमार इतले डेव्हलपमेंट केले दुसरे पंप नवीन केलो 24 hours चलचो तशी हे अगदी तुमगेले शिफारस करची तशीची जाल्यार हाचे मुखार एक कसले कर का म्हणून तुमगे सपन आसता चल्ल्यान कसं न्ही एक्स्ट्रा कर का म्हण आसा वय ताका रियल सपोर्ट आसा सपोर्ट मुगेल सपोर्ट आसा तशें आनी म्हाका एग्रीकल्चर अशें फुलां झाडां माडारूक
पुढचं झाड तसं सगळं मस्त हांव पोरी तुज्या आग्यान मातशी करेल नात्रा खातीर माटे तसं सगळं म्हाका मस्त आसा. आनी आतां पयर क्रिसमस जालें, न्यू इयर जालें तेन्ना लय बरो त्रास जालो आमकां. म्हळ्यार एकलो एक्सिडेंट जावन पडलो, खंयची गाडी येवन पडलो म्हणून 2-3 लेबर हात दिले त्या वेळार. पयलें ना मस्त त्रास जालो, म्हळ्यार हेवी व्हेकल तेन्ना बरो वेपार जाला. मागीर पुतान बी पेट्रोल दिल्लें आसा. हांव बी राबून डायरेक्शन दाखोवचें करचें. 1-4 घंटे गेल्यार 9 जालें ती म्हाका घर वचचें जाय नाशिल्लें, घरा सून ना, रांदप बी हांव करी येवका असं करून हांव हें केलां. म्हळ्यार कश्ट आयल्यार हांव कशें करता तें पुरा करता. चेल्या त्रास वेळ येईल तशी हें करता. म्हाका तेंची टायमपास करची म्हाका आवड ना. आनी पेट्रोल बंक म्हणून म्हाका देवस्थान अशें तें उरल्यार हांव आराम मनाक बी एक समाधान समाधान. आनी ते बॉयसांक बी हांव अगदी बरें करता, स्टेट बी तितलें करता. आतांचे चिल्ली चेडवांक जावं बायलांक जावं तुम्ही एक कसलो बरो संदेश हे आमगे कार्यक्रमात थ्रू दिया. दिवचें म्हणल्यार एज्युकेशन हायेस्ट घेया. चेल्लुरो चेल्लुरो तांकां चिल्लेन घेवपाचीच. म्हाका एज्युकेशनाक भयंकर महत्व दिता. आतां कोणें रँक आयल्या, बरें शिकल्या ना, ताका शिकोवचें का मुखार जायना, आपयता करा, कसो मदत जावं सांगा, हांव करता तुमकां अशें म्हगेलें. आनी आतां चिल्ल्यो मस्त गडबडटात, प्रति एकाक गडबडी, पेशन्स कमी आनीक शॉर्ट टेम्पर, सडनली जबाब दिवचे आवय उरो बापाय उरो. आनी तांगेले पायार तांणी राब भितर तांकां कोणी दिसना तें करनाकाचें. आवय बापाय दोळे उदक काडूं नाकाचें. समय एज्युकेशन घेवन तुमगेले पायार तुमी राबोन तांणी खंयचे चेलो पळयताचे म्हळ्यार तुका बी मना उरका जावका. कितें की आतां म्हाकाची बाबाल सपोर्टार हांव लग्न जाली, म्हगेली काणी इतली जाली, आज्जीक तांगेलो सपोर्ट म्हाका आसा. प्रति एक हाका कुळारची म्हाका मस्त हें करता. मामान बी म्हळ्यार ताणें हाडिल्लो म्हळ्यार ते आमी जाणून गेल्ले कसं जाता. आतां हिवी हात सोडता तिवी हात कसं करतात तुमी, कसं नाही करचें जायना. हे तुमगेले अनुभवाचे. आनी आतां लग्न जावन आयले ताका लोक आसा म्हणटात लोक आसा आमगे रिलेशन येता उरता करता बरें करा. आतां तशी मुखारी उरना, मुखारी अशी अनेक मुखारी उरना. तें तुमी माथे घेवन घेवन बरे रिती तुमगेलें जीवन करून घेया. म्हणून आड वाडटेना तें हें केलें म्हळ्यार तुमी जीवन भर जायना. कोणालो सपोर्ट उरना ताका. एक पेट कोणें बेगीन सपोर्ट दितले, घरची बी तुमकां भितर घेतले जाल्यार ताका कसले सपोर्ट आसा म्हण तुमी लेख नाका. आतां म्हगेले वर कांय ते कश्ट करे कसं करता ती कोणा येवचें नाका म्हगेलें. आतांचे चेडवांक एक तुम्ही बरो संदेश दिल्लो आसा, बारी खुशी जाली आयकून. तुमगेले थोडे फोटोज आमगेल्या हांगासरची ते स्क्रीनार दाखयतले, ते खंयचे संदर्भार म्हणून तुम्ही सांग. हे पेट्रोल पंप हय 98-99 ओपन केल्लो. चेअरमॅनान म्हाका अवॉर्ड दिली 22 सप्टेंबराक. हे तुम्ही तुमगेले टू लोक फॅमिली आनी बाकी पेट्रोल बंका लेडीज थोडे लोकांक दिल्या साऊथ केंद्राचे. नॉर्थ केंद्र म्हाका एकल्याकच. चेअरमॅन हे तुमगेले नात्र पूत सून पाटील आसाचे, पूत सून चेअरमॅन DM हे अवॉर्ड. हे मेळिल्लें केन्ना? 22 सप्टेंबराक. तुमगेले एक काणी प्रवासाची ऐकून म्हाका दिसता म्हाका तर स्फूर्ती आयलीच, खुशी जाली. आमगेले विक्षकांक बी ऐकून एक आनंद स्फूर्ती येतली अशी समजून सर्व पळयल्ल्या लोकांक धन्यवाद. आणि तुम्ही हांगा येवन आमकां ते उलयले बद्दल तुमकां बी अनेक धन्यवाद. म्हगेले बी उत्तर कन्नडांतलो म्हाका कोंकणी परिमळ म्हाका आपोवन हे केल्ल्याक भारी हांव चिरऋणी. तुमकां बी नमस्कार, धन्यवाद.